सरकाराक कसलोच भय ना। युती पक्ष 5 वर्सां पुराय करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटाकडेन उलयला। काँग्रेसीक स्वप्नां पडटात ती खरी जावपाची न्ही। काँग्रेसीचो एकलो गुडघ्याक बाशिंग बांदूनय भोंवता म्हूण ताणें तोमणोय मारलो। पर्रीकारान खंय गोंया खातीर खूब केलां, भलायकी खातीर 2-4 म्हयने घेतले म्हूण हरकत ना। युती पक्षांची मंत्री समिती कारभार हाताळूंक खंय सक्षम आसा। There is no political turmoil. म्हाका दिसता की विरोधी पक्षांक दिसता टर्मोइल आहा म्हणून आनी ते अपेक्षेन रावल्या। ते केन्ना केन्ना आसता न्ही गोश्ट्यो आसता, फेरी टेल्स, इसॉप फेबल बी आसता, तसले गोश्ट्यो त्यो। आमी सगळे शांतपणे हांगा आमच्या कामाचेर लक्ष दवरून आहा। हांगा तुमकां एक खात्री दिवंक सोदता आनी गोंयचे जनतेक खात्री दिवंक सोदता की आमची एक आयज कोणी जर बरो ना जालो, आमी ताका स्पेस दिवपाची गरज आहा। आनी जेन्ना मुख्यमंत्री इज रिकवरींग अंडर ट्रिटमेंट, आमी मॅच्युअर लोक, आमी मॅच्युअरपणे हँडल करपाची गरज आहा सिच्युएशन। आनी म्हाका दिसता ही इज एंटायटल्ड टू हीज 1 month रेस्ट इन हीज लायफ। ही हॅज गिवन अ लॉट टू गोवा। 1-2 महिने त्यांनी रेस्ट घेतले आनी 3 member कमिटी घातली आनी त्यांनी फायनान्शियल डेलिगेशन ऑफ पावर्स एक लिमिटेड केले, काय हरकत ना। म्हाका खात्री आहा की 3 member कमिटी सगळे रिप्रेझेंटेशन, एक बीजेपीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, एमजीचो आहा, विजय सरदेसाय आहा, ते योग्य तरेन सरकार मॅनेज करतले जो पर्यंत मुख्यमंत्री परत येना। पॉलिटिकल टर्मोइल हे आमच्या मनान आहा आनी ते बी आमच्या मनान न्हू, ते विरोधी पक्षाच्या मनान आहा। एकटो आमदार गेलो आनी बेंगलोर गेलो आनी तो बेंगलोर सांगता खंय विरोधी पक्षाचो आमदार आपूण बेगीन बेगीन चीफ मिनिस्टर जावपाचो आहा म्हणून। हांव म्हणटा कितले स्वप्न बी पळोवपाची एक मर्यादा आसता। हे स्वप्न लोकांक रावल्ले गोश्ट लोक विरोधी पक्षान आपलें काम ते करतले। त्यांची इट इज द ड्युटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू क्रिएट डिस्टर्बन्स। आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकार पूर्ण आपले 5 वर्साचो फूल टर्म कंप्लीट करतले आनी आमी देवा कडेन मागता की मनोहर पर्रीकर बेगिना बेगीन बरो जावन गोंयाचें नेतृत्व परत एकदा करपाक लागतलो। जाय ते फेसबुकार नेगेटिव्ह पोस्ट येता, म्हाका दिसता लोकांनी रिफ्रेन करचे असले गोश्टी करतना आनी ताका आपलो स्पेस दिवचो। गोयच्या कांय युवा सरकारी दोतोरांक इमर्जन्सी सर्व्हिसीत प्रशिक्षण दिवंक म्हूण कॅलिफोर्निया धाडटले। युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया कडेन गोंय सरकाराचो टायअप जाता म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रुडंटाक सांगलें। ह्या वर्सा हांवें थारायलां की एक कमीत कमी 5 ते 10 डॉक्टर युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आमचे कडेन चर्चेन आहा, ते आमचे कडेन टायअप करूंक सोदता की ते आपले स्पेशलिस्ट हांगा धाडटले। त्यांचो खर्च आमचे सरकार आमी हे करतले आनी तांकां ते आमचे डॉक्टराक हांगा ट्रेन करतले। नाजाल्यार हांगासरले डॉक्टर जे आमचे डॉक्टरा हांकां युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियान आमी धाडून थंय ट्रेन करूं शकता फॉर एमर्जन्सी मेडिसीन। भायल्या पेशंटांक जीएमसीत फी लायतात म्हूण सिंधुदुर्गात मोर्चा काडटात, पूण महाराष्ट्र सरकाराचे ते दिशेन काय हालचालूच ना। महाराष्ट्रान त्या पेशंटाच्या खर्चाचे डेपॉझिट केल्यार गोंय सरकार त्या पेशंटा कडल्यान खंय खर्च घेवचो ना। म्हाका कोणी सांगलें की दोडामार कोणी तरी हें केलें, हांवें सांगलें ताका तुमी येवन मेळात। म्हाजे एक प्रश्न पडटा, महाराष्ट्र इतलो व्हडलो राज्य, देशान सगळ्यान म्हणटा ते सगळ्यान, पण महाराष्ट्राच्या सरकारान खंय ना खंय 5 कोटी तरी डिपॉझिट आमचे कडेन दर वर्सा दिवन त्याच तरेन आमी हें करूं शकता। पूण महाराष्ट्र सरकारांतल्यान पावला कोणी आतां पर्यंत काय कोणी म्हाका अप्रोच जावं ना की आमी तुमकां डिपॉझिट दितले। कितें आसा की सरकार कितली सबसिडायज करतली हे सगळ्या गोश्टीचेर विचार करचो पडटा। प्रश्न लोड गोवा मेडिकल कॉलेजाचो कमी करपाचो आनी हांव निश्चित प्रेशर कितलोय म्हाजेर आयलो, हांव काय ह्या डिसिजनाचेर हलपाचो ना। गोंयांत फक्त भुरग्यां खातीर चायल्ड केअर हॉस्पिटलूय घालपाचो विश्वजिताचो विचार चल्ला। पयर अमेरिकेचे कांय डॉक्टर आयिल्ले, तेंचे एक स्वप्न आहा की हांगा एक फूल फ्लॅश ऑल इन वन चायल्ड हॉस्पिटल घालपाक एंड गोवा गव्हर्मेंट वील गो ऑल आउट टू सी दॅट दीस प्रोजेक्ट इज इम्प्लिमेंटेड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वीज खरेदीचेर 292 कोटींची रिलायन्साक भरपाय करपाचो सरकाराक ट्रिब्युनलान आदेश दिवन म्हयनो जावन गेलो। सरकारान भरपाय दिवची म्हूण रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जिल्लो कोर्टात गेल्यात। 15 एप्रिल मेरेन फारीक केले ना जाल्यार तांचेर गोंय सरकारान कंपनीक वर्साक 15% कोतान दर दिसा जुरूय फारीक करचो पडटलो। सरकाराची तयारी ना। रिलायन्स इन्फ्रा कडल्यान गोंय विकते घेताले ते पावरीचेर पेमेंट आडावन दवरलो म्हूण कंपनी सरकारा मजगती लवादा मुखार वाद चलतालो। केस रिलायन्स जिखले। सरकाराक 278 कोटी रुपयांचेर जूर धरून वट्ट 292 कोटी रिलायन्साक 15 एप्रिल मेरेन दिवचे पडटात। आदेश दिवन म्हयनो जावन गेलो, सरकार भरपायेची जाग करिना। वीज मंत्री मडकयकाराक विचारल्यार तो म्हणटा सरकार ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक आव्हान दिवपाची तयारी करता। कायदेशीर अभ्यास चल्ला, फायल एजी मेरेन पावल्या, ताच्या सल्ल्या प्रमाण कितें तें जातलें।
रिलायन्साचो हो पॉवर प्लांट नाफ्ताचेर चलपी पॉवर युनिटाचो दर इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय मोल आनी डॉलराचे रेटी प्रमाण वयर सकल जातालो अशी सरकार आनी कंपनी मजगती कबलातीत तरतूद आशिल्ली। हाचे वेल्यान जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 मजगती बिलाचो वाद जाल्लो। कबलातीतली तरतूद लवादान निमाणे ग्राह्य धरली। केस रिलायन्स जिखले। 15 एप्रिल मेरेन 292 कोटी दिवंक जमले ना जाल्यार वर्साक 15% जूर भरचे पडटले। गोंय सरकाराक मायनिंग बंदीत दुष्काळांत तेरावो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया कमर्शियल ब्रेक।